जायते फावट तपासणी केल्या अशें दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी एकनाथ लेटस हांणी सांगलें. आयतारा केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेटिव्ह व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन हिणे संसदेत 2026-27 आर्थिक वर्षाचो अर्थसंकल्प सादर केलो. या अर्थसंकल्पाक गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी येवकार दिलो. तशेंच केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कर विकेंद्रीकरणांतल्यान गोंयाक 5,560 कोटी मेळटले म्हणून माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच आपत्ती वेवस्थापन आनी खाजन शेतांच्या पुनरुज्जीवना खातीर बेगीनूच स्वतंत्र निधी मंजूर जातलो अशेंय तांणी सांगलें. नव्या कुशावती जिल्ह्या खातीर 500 कोटींचे पॅकेज आणि हेर उदरगतीच्या कामां खातीर 4,000 कोटींचो निधी गोवा सरकारान मागिल्लो. मात अर्थसंकल्पांत गोंय उपाशीच उरले अशी टिका गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी केले. फाटल्या वर्साचे तुळनेत आनी अंदूच्या वर्सा अर्थसंकल्पात उणी तरतूद केल्या असो दावो दुर्गादास कामतीन केला. नाल्ल काजू उत्पादन वाडोवपा खातीर विशेष आर्थीक सहाय्य दिवपी येवजण चालीक लायले. मात अर्थसंकल्पात गोंया खातीर खाशेली घोशणा वा येवजणेचो खंयच उल्लेख करूंक ना अशें तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. पेडण्यां सरकाराच्या जमनीचेर नवे वैजकी महाविद्यालय स्थापन करतले. हाका लागून थळाव्या तरणाट्यांक नोकऱ्यांची संद मेळटली म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. जीएमसी लिंक तुवें हॉस्पिटलात वैजकी दंत चिकित्सा आनी एक्सरे सेवा सुरू जाल्या. सुमार 4 ते 6 म्हयन्यांनी शस्त्रक्रिया विभाग सुरू जावपाची शक्यताय आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. आयुष हॉस्पिटलात दर दिसा 800 दुयेंतींचेर उपचार करतात. हातूंत महाराष्ट्रांतल्या दुयेंतींचोय आस्पाव आसा. हे हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, सीटी स्कॅन मशीन आणि आयुर्वेदिक दोतोरांक सारकिल्ल्यो सुविधा दिता अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सोमारा जीएमसी लिंक तुवें हॉस्पिटलाचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकी उक्तावण जालें. तुवें हॉस्पिटलाच्या उक्तावण सुवाळ्यावेळार मंत्री विश्वजीत राणे आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान एकामेकांची तोखणाय केली. मंत्री विश्वजीत म्हणटा जेन्ना डॉ. प्रमोद सावंताक राजकारणात येवपाचें असलें तेन्ना आपणेच राजीनामो स्विकारिल्लो आनी आतां ताच्याच फुडारपणा खाला काम करपाक अभिमान दिसता अशें म्हणत विश्वजीतान मुख्यमंत्र्यांची तोखणाय केली. जाल्यार विश्वजीताचें मातशें गणीत चुकलें. ताणें जर पयलीं राजीनामो स्विकारिल्लो जाल्यार 2008 आपूण आमदार जातलो आशिल्लो अशें हांसत प्रत्युत्तर मुख्यमंत्र्यान विश्वजीताक दिलें. राजकारणांत मंत्री विश्वजीत आनी मुख्यमंत्र्यांचे नातें सारकें ना अशी गोंयभर पयलीं चर्चा चलताली. आतां दोगांयनी एकामेकांची तोखणाय केल्ल्यान तांच्या नात्यान भितर कितें तरी बदल जाला काय कितें असो प्रश्न सद्याक पडला. गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष अर्चित नायका सयत ताच्या पदाधिकाऱ्यांनी भाजपाच्या कार्यकर्त्या आड पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली. 30 जानेवारी चिमलकारांचे महाआंदोलन आशिल्ले ताका लागून कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय म्हणून उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान कलम 163 लागू केल्ले. ह्या कलमा प्रमाण 5 परस चड जाणांक एकठांय येवपाक बंदी आशिल्ली. मात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन हांचे कार्यावळीत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी ह्या कलमाचें उल्लंघन केलें. तांचेर कारवाय जावची म्हणून युवा काँग्रेसीन पणजे पुलिशेर कागाळ दाखल केली.
भगोळ हाऊसिंग बोर्ड अली खान सादे खून प्रकरणाच्या फाटभुंयेर ह्या वाठारांत कायदो सुवेवस्था आनी शांतीकाय राखपा खातीर फुडलो आदेश येसर सुन्नी गुलिस्तान मशिदीक लायिल्लो सील कायम दवरपाचो आदेश उपजिल्लोधिकारी गणेश परवे हांणी दिला. मजगतीं दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकान फातोर्डे पुलीस स्टेशनांतलो PSI दुर्गेश पाउस्कर हाका निलंबीत करपाचो आदेश जारी केल्याचें कळटा. फोंडे पोट वेंचणुकेंत आपाच्या आमदाराक वेंचून हाडत फोंडेच्या ID हॉस्पिटल सगळ्या सुविधांनी सुसज्ज करून दितले अशें आश्वासन आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी दिलें. आयतारा आपूण फोंडे गेल्लो तेन्ना थळाव्या लोकांनी भलायकी सुविधा विशीं हुस्को उक्तायलो. फोंडेच्या ID हॉस्पिटलांत सुविधा ना, दोतोरांची कमतरताय आसा अशें लोकांनी आपल्याक सांगल्याचें केजरीवाल हांणी सांगलें. सोमारा कळंगूट हांगासरल्या सेंट आलेक्स चर्चीक तांणी भेट दिली. गोयच्या अवर लेडी ऑफ साऊथ सायबिणीच्या फेस्ताक सुरवात जाली. सायबिणीचे बेसांव घेवपाक भाविकांनी गर्जेक उपाट गर्दी केली. सगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येवन व्हडा उमेदीन हे फेस्त मनयतात अशें गोंयच्या आमदाराचें म्हणणें आसा. मजगतीं गोंयकारांनी पर्यावरण राखपाचो यत्न करचे अशें तांणी ह्या वेळार सुचयलें. इलादिराच्या वाठारांतल्या बांदांक बेग पडल्या. ह्या बांदांकडेन संबंदीत यंत्रणांनी दुर्लक्ष केला असो आरोप शेतकारांनी केला. उदकाचे भरती वेळार दर्याचें उदक शेतांत घुसून शेतांची नाशाडी जाता. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान लक्ष घालून बांद बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.
सोमारा अकस्मात जाल्ल्या भूकंपाक लागून काश्मीर व्हॅलीत एकूच पोळा जालो. रातच्या वेळार भंय निर्माण जाल्ल्यान लोक आपापल्या घरांतल्यान भायर सरून आयले. रोखडेच तांणी आपल्या शेजाऱ्यांक तशेंच हेर इश्ट परिवारांक संपर्क साधून कैद करपाचो यत्न केलो. दरेकल्याच्या घरांची सगळीं दारां जालेली आनी पुराय घरांतल्यो वस्तू तशेंच जमीन भूकंपाक लागून थरथरताली. ते पळोवन थळाव्यांचेर आकांत आयलो. हो भूकंप सुमार 4.8 रिडर स्केलाचो आशिल्ल्याचें नोंद जालां. ह्या भूकंपाचे धक्के चड करून बुडगम जिल्ह्यात जाणवले. ही घडणूक सकाळच्या 5:30 वरांचेर घडली. भारतीय हवामान खात्यान लायिल्ल्या अदमासा प्रमाण पश्चिम घाटांतल्या वाठारांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. अरबी दर्या, लक्षद्वीप आनी केरळ दर्यादेगेंचेर ल्हान स्वरुपाचो सायक्लॉनिक स्थिती उप्र आशिल्ल्यान हो अदमास हवामान खात्यान उक्तायिल्लो आसा. तशेंच सध्या शिंयाळ्या दिसांक लागून दाट धुक्याची परिस्थिती विशीं लेगीत सुचोवणी जारी केल्ली आसा. देखून प्रवास करतल्यांनी सादूरकायेन गाडयो चलोवच्यो असो सल्लो जारी केल्लो आसा. भारताची राजधानी दिल्लीत सध्या हवेच्या प्रदूषणाचो दर्जो सामकोच वायट स्थितीत आसा. फांतोडेर सदांच दाट धुके पडिल्ले आसता. जाका लागून प्रवास करतल्यांक गाडयेच्यो हेडलायटी चालू दवरून प्रवास करचो पडटा. महामार्गांचेर गाडयांची गजबज आसतना लेगीत दुचाकी तशेंच चारचाकीवाल्यांक सादूरकायेन प्रवास करचो पडटा. इतलेंच न्हय, विमानांक लेगीत रनवे स्पश्ट दिसनाशिल्ल्यान लँडिंगेक खूब परिणाम सोंसचो पडटा. कांय विमानां अशा हवामानाक लागून डिले करची पडटात. प्रवासांची सामकीच गैरसोय जाता. सध्या खंयच्याच परिस्थितीत अपघात घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. दिल्ली उपरांत आतां मुंबयच्या हवेचो दर्जोय देंवपाक लागला. फांतोडेर दाट धुके फाकिल्ल्यान ह्या वाठारांत प्रवास करतल्यांक धुक्यांतल्यान वाट काडून वचचें पडलें. खासा करून मरीन ड्रायव्ह वाठारांत धुके चड प्रमाणांत पळोवपाक मेळ्ळे. मुंबय हे मुळांत कोस्टल शार असून लेगीत अशा पद्दतीचें दूशीत वातावरण आसप बरोबर न्हय असो हुस्को मुंबयकारांनी परगटायला. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंदीगड, पूर्व राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेशात फुडल्या 2 दिसां खातीर दाट धुक्याची शक्यताय आसतली. त्या भायर उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, लडाख तशेंच मुझफ्फराबादात गडगडाटा सयत वादळी वारे लेगीत सुट्टले असो अदमास आसा. हिमालयाच्या पश्चिम भागांनी स्नोफॉल पडपाची शक्यताय उक्तायल्ली आसा.
देशातल्या उत्तरेत आशिल्ल्या राज्यांनी पयलो स्नोफॉल अणभवून आता बऱ्या रितीन पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्ली आसा. मजगतीं सावथ कोरियातूय रातयां स्नोफॉल पडिल्ल्यान पुराय देशांत धवी फुल्ल स्नोची चादर घाल्ल्या सारकें सुंदर दृश्य पळोवपाक मेळटा. रस्त्यांचेर, झाडांचेर, घरांचेर सुंदर असो स्नो पडला. ह्या थंड वातावरणात लोकांक कसलीच गैरसोय जावची न्हय म्हणून संबंदीत प्राधिकरणान रस्त्यावेलो स्नो कडेक काडून येरादारी खातीर सुरळीत केल्लो आसा. देखून हेर साबार वाठारांनी अशाच पद्दतीन स्नोफॉल पडपाची शक्यताय हवामान विभागान उक्तायल्या. तुर्की सुमार 34 प्रवाशांक घेवन वचपी बशीक आयतारा राती जाल्ले भिरांकूळ अपघाताक 9 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 26 परस मायज प्रवाशी जखमी अवस्थेत हॉस्पिटलांत उपचार घेतात. ह्या दुर्घटनेत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तुर्कीत हे प्रवाशी पर्यटना खातीर आयिल्ले तेन्ना अंतल्या वाठारांत ही दुर्दैवी घडणूक घडली. वाठारांत पावसाक लागून धुके आशिल्ल्यान चालकाचे बशी वेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें उक्ताडार आयला. नियंत्रण सुटून ही बस वचून थेट संरक्षण मंडीक आदळून दरीत कोसळ्ळी. पोलिसांनी बेगोबेग वचून ह्या अपघाताचो पंचनामा केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. फाटल्या 10 वर्सांत करुणा अभियाना अंतर्गत गुजरातात 1.18 लाख सवणींक वाटावपाक यश आयिल्लें अशें कळटा. हातूंत खासा करून जी सवणी उत्तरायण म्हळ्यार पतंगबाजीच्या वेळार चडशी सवणी जखमी जाल्ली जाल्यार साबार सवण्यांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. बट 41 प्रजातीच्या सवण्यांक वाटावपाक यश मेळिल्लें आसा. देखून ही मोहीम अशीच सुरू दवरून साबार सवण्यांक जीवदान दिवपाचें म्हत्वाचें कार्य हे अभियान करता आनी हाचे फुडें लेगीत करतले खंय. दिल्ली पोलिसांनी केल्ले कारवायेत नायकी, आडिडास, स्केचर्स आणि न्यू बॅलन्स ह्या शुजांच्या फटीच्या युनिटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत व्हडली जड मशिनां, डिजिटल डिझायन्स तशेंच 1000 परस चड शुजांचे पार्ट्स जप्त केले. ह्या पुराय प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या. हाका लागून आयज काल फास्ट फूडाचें वाडटें सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचें हें अतिसेवन कॅन्सर सारके महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मूठभर ड्रायफ्रुट्स खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरां परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतलीं अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयलां. 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकार ना.
संधिवाती आता एक सामान्य दुयेंस जावन रावला. हातून संधीचे दुखण्याक लागून बरेच त्रास सोंसचे पडटा. खासा करून हे जाणट्यां चड पळोवपाक मेळटा. संधिवाताचो त्रास जावप्यांनी हळद, नुस्तें, पालेभाजी, बेरी, ड्रायफ्रुट्स आदी खाणा जेवणाचें सेवन केल्यार ह्या दुखण्यापासून विसव मेळटा. हळद ही भारतीय मातयेंतली आशिल्ल्यान वखदी गुणान भरिल्ली आसा. जातूंत आशिल्ल्या एंटी इन्फ्लेमेटरी आनी एंटी ऑक्सिडंट गुणधर्माक फायदेशीर थारता. तशेंच पालेभाजी खाल्ली जाल्यार म्हत्वाची जीवनसत्वां, खनिजां मेळटात. त्या भायर कॅल्शियम, मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात आसता आनी ह्या सगळ्यांचो हाडांच्या भलायकेच्या तशेंच सांध्याचे कार्य करपाक मजत करतात. भाजयेच्या पानांच्या रंगात वनस्पती रसायनां आसतात. तांचे गुणधर्म कुडीक बरे पडटात. ड्रायफ्रुट्स खाल्ल्यान ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड आशिल्ल्यान संधिवाताची लक्षणां उणी करपाक मजत जाता. कोविड काळांतल्यान बरीच फामाद जाल्ली डोलो 650 ही गुळी सगळ्यांचीच आवडीची जाली खरी. मात जोर थंडी वा तकली दुखली वा आंग दुखिल्ल्यान तर लोक आतां हीच गुळी घेवपाक पसंती दितात. मात ह्या गुळयेचें सेवन भलायके खातीर कितलें बरें हाचेर आतां संशोधन चालू आसा. ह्या अहवाला प्रमाण जेम्स ह्या चॉकलेटी प्रमाणे लोक ही गुळी घेतात अशें दिसून आयलें. ह्या गुळयेंत 650 mg पॅरासिटामॉलाचें प्रमाण आसता. जर दुयेंती ही गुळी दिसाक 2 ते 3 फावट घेता आसत तर 4 वरांच्या गॅपान घेवपाक जाय. कारण पुराय 24 वरांत 4000 mg परस मायज सेवन जावपाक जायना अशा अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. ह्या गुळयेच्या अतिसेवनाक लागून लिव्हराचेर परिणाम जावं येता अशेंय ह्या अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जालां. दर एकल्याक ह्या गुळयेच्या सेवनाचे वेगवेगळे सायड इफेक्ट्स आसूं येतात. तेन्ना दोतोराच्या सल्ल्या बगर डोलो 650 ही गुळी घेवप टाळची. आधुनिक काळात तंत्रज्ञानाक जाल्ल्या महत्वाच्या बदलांक लागून दर एकल्याच्या हातांत दीस रात मोबायल हो पळोवपाक मेळटा. ल्हान आसूं तरणे पिरायेची आसूं वा जाणटी सगळ्यांकूच ह्या मोबायलान आपल्या जाळ्यांत ओडला. मात दिसभर ह्या मोबायलाचो उपेग केल्यार तुमच्या दोळ्यांचेर ताण हो येतलोच. ते भायर रातच्या वेळार जर न्हिदचे पयलीं खूब काळ तुमी फोनाचो वापर करता आसत तर हाका लागून इन्सोमनिया सारके दुयेंस जावपाची शक्यताय आतां एका अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. मनशाक न्हीद ही खूब म्हत्वाची आसता. मोबायलाच्या उपेगाक लागून न्हिदे कडेन आतां लोकांनी फाट केल्ल्यान दर एकल्यान दिसभरांत मोबायल फोनाचो वापर हो मर्यादीत करचो जेणे करून फुडाराक जावपी भयानक परिणामां पासून तुमी स्वताची राखण करपाक शकतले. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां शिंयाळ्यांत आनीकूय तकली दुखपाचे त्रास जातात. ह्या सगळ्या तापमानाक जापसालदार थाराव येता. शरिराक पुरेक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय. जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानात जावपी बदलां तकली कुयदाद घेवप गरजेचें थारता. स्ट्रोकाक लागून मरण येवप्यांमदीं जाणट्यांचो आस्पाव चड आसतलो पूण आतां परिस्थिती बदलल्या. आतां देशभरात स्ट्रोकाक लागून तरणाट्यांमदीं मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जावपाक लागल्या. कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर जावपाक लागिल्ल्यान अशा पद्दतीन ल्हान पिरायेचेरूच कॅन्सर सारखे रोग तशेंच आतां स्ट्रोक येवपाचे चान्सीस चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. तेन्ना भलायकेची कुयदाद घेवन निरोगी रावपाचेर तरणाट्यांनी भर दिवपाची गरज दोतोरांनी उक्तायल्या.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा